नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर येवकार हांव गौरीश परबावणकर. आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरांपयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. सांठोवन डाबाळ कपडे उमळपाक गेल्ले बायलेचेर मानग्यान केलो हल्लो. हल्ल्यांत विश्रांती गांवकर गंभीर जखमी. निरंकाल कोडार सोऱ्याच्या नशेत मेवण्यानूच केलो भावजीचो खून. फोंड्या पुलिसांनी घेतलो आरोपीक ताब्यात. फुडलो तपास चालू. मळकणे बेकायदेशीर दोंगर कापणेची केपेच्या मामलेदारान घेतली दखल. गोमंतक टीव्हीचो इम्पॅक्ट. रोखडीच स्टे ऑर्डर हाडपाचे दिले आश्वासन. जामावले रिवणा 3 वाहनां मदीं जाल्ल्या अपघातात एकलो जखमी. उपचारा खातीर मडगांवच्या जिल्लो हॉस्पिटलांत केला भरती. फुडलो तपास चालू. शिरगांव चेंगराचेंगरीचो रिपोर्ट येवपाक जातलो कळाव. चेंगराचेंगरी उपरांत तपास करपा खातीर नेमिल्ली फॅक्ट फायंडींग समिती. विरयाटोच्या शिरगांव भोवमानाचेर भाजपाची टिका. शिरगांव चेंगराचेंगरीक भाजप सरकारूच जापसालदार. विरयाटोचो पलटवार. राज्यांत अपघाताचें सत्र चालूच आसा. मंगळारा सकाळी जामावले रिमोणा ट्रक, बस आनी दुचाकी मदीं टक्कर जाल्ल्यान अपघात घडलो. ह्या अपघातात दुचाकी चलोवप्याक दुखापत जाल्ल्यान ताका सध्या उपचारा खातीर मडगांवच्या जिल्लो हॉस्पिटलांत भरती केला. फुडलो तपास चालू आसा. तुम्ही पळयतात आमी आसा जामावले एरियेक ज्या जाग्यार आयज सकाळी एक 2 व्हिलर आनी बस आनी ट्रक म्हळ्यार हे भितर खंय तरी कोलिजन जावन एक अपघात जाल्लो आसा. त्या प्रमाणे सेवा निकेतन तेजे मुखार जी आश्रम आसा तेजे मुखारच हो अपघात घडलेलो आसा. हे अपघात घडपाचें मुख्य कारण म्हणल्यार थंय बस ती थंय रावली पॅसेंजर घेवपा आनी खंय तरी बायक रायडर ती फाटल्यान आशिल्लो. पूण हांगा सद्याक गाडयांची येरादारी इतली वाडल्या खंय तरी ट्रकाची ताका धक्को लागून तो सकयल पडला अशें जे स्थानीक थंय आशिल्ले जमा जाल्ले तेणी सांगले आसात. सद्या तो भुरगो जो नेत्रावळी साकून डेप्युटी कलेक्टराक तो कामाक वयतात आनी खंय तरी त्या टायमार ताका हो अपघात घडलेलो आसा. आतां सद्या तेणी हांगच्यान ताका प्रायमरी हेल्थ सेंटर केपें प्रिफर केलो. पूण थंय तो तेजो उपचार हे जालो म्हणून थंयच्यान आतां ज्या प्रमाणे म्हायती मेळ्ळ्या ताका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मडगांव व्हेल्लो आसा. पूण जे प्रमाणे आतां सद्या हांगा रोडाचें काम चालू आसा दोनी सायडीन. हो रोड मातसो अशीर जाल्लो आसा आनी हेका लागून येरादारीक येवपाक त्रास जाता. खंय तरी हांगा ऑथॉरिटी आसा, गार्ड आसा, तेणी हांगा लक्ष दिवपाची गरज आसा. कित्याक वाडल्या. हांव गोमंतक टीव्ही खातीर जामावले साकून क्रिस्तानंद पेडणेकर. शिरगांवां जाल्ले चेंगराचेंगरीचो रिपोर्ट येवपाक कळाव जातलो. शिरगांव जाल्ले चेंगराचेंगरीत एकूण 6 जाणांक मरण आयिल्ले जाल्यार 71 जाण जखमी जाल्ले. 8 जाणांक गंभीर दुखापत जाल्ली. तातूंतले 6 जाणांची भलायकी सुदारल्या जाल्यार 2 जाणांची भलायकी अजूनय हुस्क्याची आसा. चेंगराचेंगरी उपरांत घडणुकीचो तपास करपा खातीर मुख्यमंत्र्यान फॅक्ट फायंडींग समिती नेमिल्ली. शिरगांवां जाल्ले चेंगराचेंगरीचो रिपोर्ट येवपाक आनिकूय कळाव जातलो. चेंगराचेंगरीत 6 जाणांक मरण आयिल्ले जाल्यार 71 जाण जखमी जाल्ले. 8 जाणांक गंभीर दुखापत जाल्ली. तातूंतल्या 6 जाणांची भलायकी सुदारल्या आनी 2 जाणांची भलायकी अजूनय हुस्क्याची आसा. घडणुकीचो तपास करपा खातीर फॅक्ट फायंडींग समितीची नेमणूक केल्ली. IAS संदीप जॅकीस हांच्या नेतृत्वा खाला नेमिल्ले हे समितीत पुलीस उपमहासंचालक वर्षा शर्मा तशेंच दक्षिण गोंय पुलीस अधीक्षक टिकम सिंग वर्मा हांचो आस्पाव आसा. चेंगराचेंगरी उपरांत संदीप जॅकीस हांणी शिरगांवा वचून प्रत्यक्ष पळोवणी केल्ली. ह्या वर्साच्या शिरगांव जात्रेक फातोडेचेर ज्या वेळार होमकूंड पेट्टा त्या वेळार स्टॅम्पेड जाल्लो आनी थंय 6 जाणांक आपलो जीव वगडावचो पडलेलो. आनी ह्या प्रकरणान जेन्ना खोलायेन चवकशी करपाचें मुख्यमंत्र्यान ठरयलें तेन्ना मुख्यमंत्र्यान हेचेर एक हाय लेवल मिटींग महालक्ष्मी बंगल्यार घेतली. जाल्यार ह्या मिटिंगेक अशें ठरलें की खुबशे जे वरिश्ठ अधिकारी कलेक्टर म्हणात किंवा पुलीस अधिकारी DYSP PI इवन SP धरून सगळे ट्रान्सफर जाले
जातले आनीक ह्या प्रकरणाचेर खंय तरी एक इन्व्हेस्टिगेशन सुरळीत करपाक लागून एक फॅक्ट फायंडींग कमिटी म्हणून मुख्यमंत्र्यान बसयली जाल्यार ही जी फॅक्ट फायंडींग कमिटी आशिल्ली हिजो जो चेअरमॅन आसा तो संदीप जॅकीस आनी तेजे वांगडा डेप्युटी IGP जी वर्षा शर्मा ती आशिल्ली आनी त्याच बरोबर साऊथ गोवाचो SP टिकम सिंग वर्मा हेंची एक टीम तयार केल्ली मुख्यमंत्र्यान आनी एक फॅक्ट फायंडींग कमिटी हेंकां तिगांकूय घातलेले आनी हेचेर जेन्ना शिरगांव जात्रेची चवकशी जाताली आनीक व्हेरी नेक्स्ट डे म्हणजे आयताराक ही रिपोर्ट दितली आनी फॅक्ट फायंडींग एक्झॅक्ट कितें घडलां हेजो जो रिपोर्ट आसा तो आयताराक मेळटलो अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलेलें पूण जेन्ना आयताराक रिपोर्ट मेळना जाल्यार आमकां खंय तरी आशा आशिल्ली की हो जो रिपोर्ट आसा तो सोमराक मेळपाक शकता पूण गोमंतक टीव्हीक सुत्रां कडल्यान मेळिल्ले म्हायती प्रमाण हो जो रिपोर्ट आसा तो जो IAS ऑफिसर संदीप जॅकीस आसा हेणी सांगलेलें आसा की आनी हो जो रिपोर्ट तयार करपाक लागून आनीक 2-3 दिसांची तांकां गरज पडटली आनीक 2-3 दिसांनी तो हो रिपोर्ट तयार करून सरकाराक दितले सो ह्या बाबतींत जी अपडेट येता ती आमी तुमचे मुखार पावयत रावतले अश्योच बातम्यो पळोवपा खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही शिरगांवात चेंगराचेंगरी उपरांत पुराय गोंय दुख्खान आसतना शिरगांवा वचून देवस्थान समिती कडल्यान सत्कार करून घेवपी दक्षिण गोंयचे खासदार विर्यातो फर्नांडीसाचेर खर टिका जावपाक लागला दुसऱ्या वटेन खासदार विर्यातो फर्नांडीसान ह्या टिकेक जाप दिवन शिरगांवात जे घडले ताका भाजप सरकारूच जापसालदार आशिल्ल्याचो आरोप केला पळयात पुराय बातमी लयराई जात्रेत चेंगराचेंगरी जावन 6 जाणांक मरण आयलें ह्या घडणुकेक लागून पुराय गोंयांत दुख्खाचें वातावरण आसतना दक्षिण गोंयचो खासदार विर्यातो फर्नांडीसान दुसऱ्या दिसा शिरगांवा वचून देवीचें दर्शन घेतलें ह्या वेळार देवस्थान समितीन ताचो भोवमान केलो ताच्या ह्या भोवमानाक लागून राजकीय पावण्यार खवदळ पडला शिरगांवचे घडणुकीक लागून पुराय गोंयांत दुख्खाचें वातावरण आसतना खासदार विर्यातो फर्नांडीसान भोवमान कसो करून घेतलो अशी आरती परती चर्चा सद्याक सुरू आसा चेंगराचेंगरीत मरण पाविल्ले लोक आनी तांच्या फामिलीचे कळवळो आशिल्लो जाल्यार विर्यातो आपलो भोवमान करून घेवचो नाशिल्लो अशेंय कांय जाण उलोवन दाखयतात दुसरे वटेन भाजपा म्हणयारो गिरिराज पै वेर्णेकारानूय विर्यातोचेर फोग काडलो आयकाप ताचें म्हणणें शिरगांवच्या जात्रेन जी स्टॅम्पेड जाली तातूंत जे मृत पावले तांकां म्हजी श्रद्धांजली आनी जे कोण इंज्युअर जाले म्हाका दिसता तांकां बेगींतल्या बेगीन बरें जावं हांव देवा कडेन मागता पण अशें आसतना म्हणजे आमी मुद्दम पयलें हांव परत आमी एडवर्टायज करपा खातीर न्हय पण ज्या मुमेंटाक माननीय मुख्यमंत्र्यांक ही बातमी कळ्ळी म्हाका दिसता सकाळी 5:15 ते त्वरीत हॉस्पिटलांत गेले तांणी जखमींची खबर घेतली आनी पूर्ण वेवस्थापन मागीर तातूंत कामाक लागले पण तुमी जर स्टार्क कॉन्ट्रास्टान काँग्रेसवाले पळयत जाल्यार तांणी म्हाका दिसता दुटप्पीपणाची भुमिका घेतल्या म्हणजे काल जर तुमी मुद्दम पळयशात जाल्यार कॅप्टन विर्याटो थंय देवळान गेलो आनी ताणें थंय एक्चुली म्हणजे ताजो खंय तरी सत्कार जाल्ल्यान तें काल दिसलें म्हजो एकूच प्रश्न आसा की जरी कोणें तो निर्णय घेतला आसत ताजो सत्कार करपाचो एक पब्लीक रिप्रेझेंटेटीव म्हणून ताणें थोडी तरी लज दवरून ताणें तें नकार दिवपाक जाय आशिल्लो ताज्या पयल्या दिसा जर तुमी पळयशात जाल्यार माणिकराव ठाकरे जो काँग्रेसीचो इन्चार्ज आसा ताणें त्याच कमिटीक एकदम टिका केल्या म्हणजे खंय तरी डबल स्टँडर्ड्साची एक हायट आसा की माणिकराव ठाकरे त्या कमिटीक क्रिटिसायज करता आनी दुसऱ्या दिसा तांचो साऊथ गोवाचो मेंबर ऑफ पार्लमेंट विर्याटो फर्नांडीस जो स्वताक एक आपूण एक्स सर्विसमॅन म्हणून घेता ताणें सत्कार करून घेवप त्याच कमिटी कडल्यान म्हाका दिसता हाजो निशेध जितलो जाता तितलो थोडो शिरगांवांत नाल्ल आनी शाल दिवन केल्लो आपलो भोवमान हो सत्कार न्ही आनी सत्कार बीन करून घेवपाक आपूण शिरगांवा वचूंक नाशिल्लो देवीच्या पांयां पडपाक आनी तिचें बेसांव घेवपाक आपूण शिरगांवा गेल्लो तांणी कांय विशय आपल्या कानार घाले आनी आपूण ते संसदेत मांडपाचें तांकां आश्वासन दिलें ते उपरांत तांणी आत्मीयतेन नाल्ल आनी शाल दिली ते आपूण कशें नाका म्हणून ते आपणें स्विकारले आतां भाजपा सरकार शिरगांवचे घडणुके वेल्यान हात धुवपाक सोदता ही गजाल वेगळी खरेपणी आपत्कालीन परिस्थिती हाताळपाक भाजप सरकाराक पुरायेन अपयश आयलां फेलिसिटेट बिलिटेड कांय नाशिल्लें थंय कांय नाशिल्लें तशें आमी काल आमचे मित्र वास्कोचे कुर्तोरी उतोर्दा सगळे आमी मेळून देवीच्या पांयां पडपाक गेल्ले बेसांव घेवपाक गेल्ले आमी आशिर्वाद घेवपाक गेल्ले पयले 2 विशय रेल्वेचे सांगले एक एम्प्लॉयमेंटाक जाय तांच्या भुरग्यांक एम्प्लॉयमेंट इन रेल्वे आनी दुसरो म्हळ्यार ती ट्रॅफिकेक लागून इतल्यो ट्रेनी येतात ते एवरी टायम गेट बंद जाता लोकांक त्रास जाता दीसभर फालो ट्रेनी येता आनी लोक दोनाय सायड
कामाक लेट पावता अगन हॉस्पिटलान पासून वचोंक जाय जाल्यार एम्ब्युलन्स पासून शिरकून उरता तो हो विशय म्हण 100% हांव घेवन वेता तांकां मागीर बरें म्हणे तांणी देव बरें कर म्हण आनी आमी रुमा भायर वचपाक गेले जोती घालपाक तेन्नाच तो म्हणपाक सर एक मिनीट म्हणपा लागलो आपण एक ल्हानसो तुवें म्हणपा लागलो वेतालो आनी आमकां कोणें सांगलें तूं आयला म्हूण तुका आपयलूचो टायम दिलो म्हूण आनी तांणी म्हाका नाल्ल दिलो आनी हांवें घेतलो तो तांणी देव बरें कर म्हण आनी परते वचपाक लागले तेन्ना तो पंचायतान पळय कोण म्हणटालो पळय तो म्हणपा सर सराक हें मातशें दी आनी ताणें हाडलें आनी म्हाका शॉल दिलें सो इट वॉज इम्प्रॉम्प्टू नथींग दीस आतां हें बीजेपी कित्याक हें करता मे बी टोटल फेलियर जाल्लो आसा तांचो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ्स दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दीस एक्सिडेंट. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. गोंय राज्य सहकारी बँकेचे संचालक मंडळ कार्यकाळ सोंपूनय बेकायदेशीरपणान कार्यरत आसा. ह्या संचालक मंडळा आड सहकार अर्बन क्रेडीट कोऑपरेटिव्ह सोसायटीचो चेअरमॅन उदय प्रभून उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्ली. ह्या याचिकेचेर सोमारा सुनावणी जाली. ह्या वेळार उच्च न्यायालयान सरकाराक धारेर धरला. तशेंच बँकेचेर प्रशासकी नेमणूक केन्ना करतले तशेंच वेंचणूक प्रक्रिया केन्ना करतले काय म्हणून खंडपीठान सरकाराक प्रश्न विचारल्यात. तशेंच 8 मे मेरेन ह्या प्रश्नाची जाप दिवपाचो निर्देश खंडपीठान सरकाराक दिला. Today there was a petition filed by this against the Goa State Cooperative Bank. What is that petition and what is the order in it? Yes, so today my client Mr. Uday Prabhu on behalf of his society had filed a writ petition before this honorable court in respect of elections to the Goa Cooperative Bank. The prayers made in the petition was in respect of how the board of directors are continuing in their office after expiry of their term, and can they continue to hold their office after expiry of their term. And secondly, what has been the role of registrar of cooperative societies as far as holding of election is concerned and permitting that board whose term has expired way back in August 2024, allowing that board to continue. So this was the premise on the basis of which we had filed the petition. It is our case that in terms of provisions of the Goa Cooperative Societies Act, a society where there is a government shareholding, the registrar of cooperative society has to conduct and complete the process of election and appoint a new board before the expiry of the term. And if they fail to conduct the election and appoint the new board, then mandatorily they have to appoint an administrator supersede the society, which has not happened in the present case. The elections for the Goa State Cooperative Society was due way back in August 2024. Registrar of Cooperative Societies ought to have exercised their jurisdiction, appointed a new board before August 2024, which the Registrar of Cooperative Society has failed. And further, the registrar has illegally permitted that board of directors to continue even after expiry of their term. And we have brought to the notice of this Honorable High Court that board, which is illegally continuing in their office, in fact is taking decision which has substantial financial implications, and therefore immediate intervention is required from this Honorable Court. Now this Honorable Court was pleased to hear us. They have directed the state government to positively consider these issues and make a statement on 8th of this month. And now the matter is posted on 8th of May 2025 for their statement as to how they allowed the board of directors to continue, and secondly, within what time they will appoint an administrator and supersede the board. Now the matter will come up on 8th of May for further hearing and adjudication. अस्नोडेच्या उदका शुद्धीकरण प्रकल्पात ताकतिकेन दुरुस्ती काम करपाचे आशिल्ल्यान 2 दीस मर्यादीत प्रमाणात उदकाची पुरवण जातली. WRDन तशें जाहीर केला. बुधवार आनी बेरेस्तार अशे 2 दीस दुरुस्ती काम चलतले. मॉन्सून दुरुस्ती कामा निमतान अस्नोडेच्या जलशुद्धीकरण प्रकल्पांतल्यान 2 दीस मर्यादित प्रमाणात उदकाची पुरवण जातली. अस्नोडेच्या जलशुद्धीकरण प्रकल्पांतल्यान पुराय बार्देश तालुको आणि दिवचलच्या कांय वाठारांत उदका पुरवण जाता. दुरुस्ती कामा निमतान बुधवारा 7 मे आणि बिरेस्तारा 8 मे असे 2 दीस
ह्या प्रकल्पांतल्यान मर्यादीत प्रमाणात उदकाची पुरवण जातली. शुक्रारा 9 मे ह्या दिसा ह्या प्रकल्पांतल्यान नियमीत उदकाची पुरवण जातली अशें उदका स्तोत्र खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी कळीत केला. 2 दीस मर्यादीत प्रमाणात उदकाची पुरवण जातली, देखून लोकांनी गरजे प्रमाण उदकाचो वापर करचो असो उलोय संबंधीत खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी मारला. गोमंतक टीव्ही खातीर हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. जुवारी न्हंयेत रोरो फेरयेचे ट्रायलीक सुरवात जाल्या. न्हंय येरादारी खात्यान 2 रोरो फेरी खाजगी कंपनी कडल्यान बांदून घेतल्यात. तांचेच सद्याक चांचणी चालू आसा. बेगीनूच ह्यो फेरीबोटी गोंयकारांच्या सेवेत हजर जातल्यो. जुवारी न्हंयत रोरो फेरयेच्या ट्रायलीक सुरवात जाल्या. न्हंय येरादारी खात्यान एका खाजगी कंपनी कडल्यान अशे तरेच्यो 2 फेरीबोटी बांदून घेतल्यात. ह्या 2 फेरीबोटींची सद्याक चांचणी सुरू आसा. फुडल्या कांय दिसांनी ह्यो फेरीबोटी गोंयकारांच्या सेवेत दाखल जातल्यो. उदका मार्गावेली येरादारी वाडोवपा खातीर तशेंच रस्त्यावेल्या येरादारीचो ताण उणो करपा खातीर न्हंय येरादारी खात्यान ह्यो फेरीबोटी सुरू करपा खातीर फुडाकार घेतला. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. म्हापशेच्या फामाद मिलाग्रीस सायबिणीचे फेस्त सोमाराक व्हडा उमेदीन मनयले. हिंदू तशेंच क्रिस्तांव भक्तांनी इगर्जेन वचून सायबिणीचे बेसांव घेतले. पास्कांची परब जावन दुसऱ्या सोमाराक मिलाग्रीस सायबिणीचे फेस्त मनयतात. सायबीण मिलाग्रीस आणि लयराई देवीचे एक वेगळे नाते आसा. लयराई देवीच्या 7 भयणां मदली एक आणि पयलीची मिराबाई म्हळ्यारूच आताची मिलाग्रीस सायबीण. त्यांच्या 7 भयणां मदीं केळबाय, महामाय, मोरजाय, अजिडिपा तशेंच पाताळान गेल्ले शीतलाय ह्या देवींचो आस्पाव आसा. दर वर्सा लयराई देवीची जात्रा सुरू आसतनाच म्हापशे मिलाग्रीस सायबिणीचे फेस्त जाता. ह्या फेस्ताक हिंदू तशेंच क्रिस्तांव वांटेकार जावन सायबिणीचे बेसांव घेतात. शिरगांवची लयराई जात्रा आणि मिलाग्रीस सायबिणीच्या फेस्तां मदीं एक इतिहास आसा. परंपरेन चलत आयिल्ली प्रथा आयजूय तितलेच भक्ती भावनेन जपिल्ली आसा. दर वर्सा जात्रेच्या फाटभुंयेर मिलाग्रीस सायबीण लयराई देवी खातीर तेल आणि तिच्या आवडीचे मोगऱ्यां कळे धाडून दिता. जाल्यार फेस्ता निमतान श्री लयराई देवळांतल्यान मिलाग्रीस सायबिणी खातीर खासा मेणवाती येतात. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर स्नेहा सोटीकर. काल ताळगांवां कारंजळे लागिल्ल्या उज्या शेत पिकावळी सयत जैव विविधतायेचे व्हडा प्रमाणात लुकसाण जालें. कारंजळे दर वर्सा हो उजो लागपाची घडणूक घडत आसा. मात हेर वर्साच्या तुळेंत ह्या फावट उज्यान बरोच पेट घेतलो. उज्याच्या धुवरांत आशिकुशीच्या लोकांच्या भलायकेचेर लेगीत गंभीर परिणाम जाल्ल्याचें कळटा. लागिल्ल्या भयंकर उज्यात शेत पिकावळी सयत शेतांतले कासव, जिवाणी आणि हेर जीव उज्यान लासून जैव विविधतायेचे व्हडा प्रमाणात लुकसाण जाले. करंजळेत दर वर्सा ही उजो लागपाची घडणूक घडटा. हो उजो कोण मुद्दाम घालता काय नैसर्गिक रित्या लागता हे कळपाक मार्ग ना. या उज्यान मात दर वर्सा शेतकारांचे व्हडा प्रमाणात लुकसाण जाता.
अशी खंत थळावे शेतकार दर वर्सा उक्तायतात. हेर वर्सांच्या तुळेत अंदू ह्या उज्यान बरोच पेट घेतलो अशें थळावे सांगतात. उज्याचो धुंवर सगळ्याक पसरिल्ल्यान आशिकुशीकच्या वाठारांत रावपी लोकांचे भलायकेचेरूय परिणाम जालो. उजो पावलपी दळान झुजा पावण्यार यत्न करून उजो नियंत्रणात हाडपाचो यत्न केलो. फायबर कंट्रोल असली बोट वर नॅचरली इतको वारो हे जाला तेका लागून खूब धुंवर वाडलेलो आसा. जवळ एका वरान सुमार डिझास्टर मॅनेजमेंट येयले पण फायर ब्रिगेड वरते कंटिन्युअसली. फायर ब्रिगेड कितल्या लोकांक भायर काडला अशें जाणट्या लोकांक? अशें ऍटलीस्ट 10-20 जाणां आमी सगळे फायर ब्रिगेड लोकल्सान मेळोन काडलेले आसा हिंगा पळय. मॅक्झिमम रेस्क्यू जाल्ले सध्या तरी काय भंय असना कित्याक म्हळ्यार आटोक्यान येयला आतां उजो. पणजे पुलीस स्टेशनाचे स्टाफूय आसले. हय ते आतां येयल्ले आसा. आमी डिझास्टर मॅनेजमेंटाक सांगलेले आसा टू ऑन द वे. असलेसून कॉर्पोरेशनाची खूप गरज असता कॉर्पोरेट करूंक जाय तेन्ना. कॉर्पोरेट करूंक वी वर कॉर्पोरेटिंग टू पीपल बट हांगासर करंट इलेक्टेड रिजल्ट कोण ना जे कोण हांगासर येवपाक आसले पळय ते कोण येवना. पूण आनी कितलो त्रास लोकांक भोगचो पडटलो? काय अड्डेले सड जाय सर. 11 सुमार स्टार्ट जाल्लो कळ्ळें. तो हळूहळू वाडोवंक लागलो. 12 एकाक सुमार चड जालो आनी जवळ 2 काय 3 वरां सगळ्याक फूल स्मोक आसलो. कांयच जाय फुडलो मनीस नासलो इतको वाडलेलो उजो. स्टार्टिंगूच तेन्नाच एक्टिव्हनेस घातलेले आनी तेन्ना जर फायर ब्रिगेड टू कम एंड सॉल्व दीस इश्यूज जाय जावचे आनी दिस एवरी इयर कंट्रोल जालेला तेवटेन फायर फायटिंग आमची चालू जालेली पळय. टीटीएल आनी बावजर आहा चालू ऑलमोस्ट कवर अप जालेले आहा आमचे. हय तुम्ही 11:30 हांगासर हांगासर कितें कितें तुमकां चॅलेंजीस फेस करचे पडले हेतून? मोस्टली आमकां स्मोकान आमकां फायर फायटिंग करूंक मेळना आनी लोकांकूय हे करूंक मेळना आमकां. हय भायर काडूंक रेस्क्यू करूंक मेळना आमकां. आतां सद्याक हे केला स्मोक कमी जालेलो आसा. हय आतां सगळे ऑलमोस्ट काडले क्लियर जाल्या फूल खाली केल्या बिल्डिंगांनी. हय कितले तुमी गाडयो यूज केल्या अजून? हय 3-4 यूज केल्या आमी गाडयो. थोडे वाटेर थोडे वाटेर आहा आनी तेवढे फायर फायटिंग चालू आहा. हय तुम्ही एम्ब्युलन्साक कळयलेले आसत अजुनूय? एम्ब्युलन्साक कळोवंक ना आमी. ते पुलिसांक हे केल्या पुलीस मागीर लेट येयल्या आतां हे करतात आतां. पेट्टालो वर्सान वर्स पेट्टा म्हणल्यार कमी जालां. आतां एका चड पेट्रोल अनकंट्रोलेबल आसलो. हय हय सारकोच. सरावंडींग आनी विंड डायरेक्शन आमकां फायर फायटिंग करूंक मेळना न्ही चड करून. त्या खातीर आतां हे केला आमी आतां. दर वर्सा कसो उजो लागता? कसो उजो लागता दर वर्सा? हे आतां शेतान फिल्डान आहा पळय ते उदक घालता बारी आपली बी फाटल्यान तेंकां दुसऱ्यांचे पळय आसता मागीर तो स्मोक वाऱ्यान सगळ्याक स्प्रेड जायला उरता फायर न्हू ते तशें मागीर आउट ऑफ कंट्रोल जाता मागीर पावलपा जायना तेंचे कडेन मागीर ते घालता आनी वयता आपल्या घरा कडेन. मी गेल्या वर्सा काय शेतकऱ्यांक सांगिल्लें न्हू की 2 पावटी असो उजो घालूं नाका. सांगून काय फायदो ना सगळें सांगलेलें आमी तांकां सांगून फायदो ना हांकां. असले तेच काय ना सध्या सोरो म्हणजे टोटल आहा पळय ते मातशें तुमचें आसा घर हांगा? ओके त्या बिल्डिंगेन तुम्ही रावता? कितले म्हणजे कितलो वरां तुमी भितून उरले? आमी आतां ऑलमोस्ट 12:30 सावन 12-12:30. ओके पूण लोक भायर कित्याक सरना? बिकॉज सगळो पयलो काय स्टार्ट जावना न्हू मागीर ते सायडीच्यान येयला न्हू. हय बट आतां फायर सर्विसेस सर्वीस येवन तरी आसतना प्रॉब्लम काय वेगळी काय जायना. ओके तुमची कितली आनी फॅमिली बीन आसा भितून? फॅमिली काय सोडून भायर काडली. ओके बिल्डिंगेचें नांव कितें हा? उजेन पार्क. आनी कितलो सुमार लोक आसतलो भितून? सांगो जायना कोण इंडिविज्युअल हां राबयती खबर ना. आनी फाटल्या सायडीच्यान आनी बिल्डिंगात ओके ओके विजिबिलिटी आसा. कितल्यांक सुमार लागलेलो उजो? 11:30 कसो लागलो दिसता. हां आमी भितर कोणाक खबर ना ते सायडीच्यान शेतांनी लायताले. हां हायवे सायडीच्यान शेतां थिंगाच्यान मागीर हे सायडीन जाता म्हणून टायम लागलो. पूण असो दर वर्सा लागता उजो? एवरी इयर सेम स्टोरी. कुणाचेर काय कोणी म्हणजे लक्ष दिवंक ना? कोण हे करिना काय ना. इन द मंथ ऑफ मे इट्स द सेम स्टोरी एवरी इयर. ओके येस. केन्नाच्यान भितून आशिल्ली तुमी? केन्नाच्यान भितून आशिल्ली? 2 वरां आली. 2 वरां. तुम्ही भितरूच आसले सर? हय भितर सगळो फ्लॅटान हे जाला डोर जाला. ओके पूण 11:30 उजो लागिल्लो पूण अजुनूय कांयच गोमंतक टीव्ही खातीर वर्षा आश्वेकर. मळकर्णे बेकायदेशीर दोंगर कापणी विरोधात गोमंतक टीव्हीन उजवाडाक हाडिल्ल्या बातमेची दखल केपेच्या मामलेदारान घेतली. रोखडेच ह्या बेकायदेशीर दोंगर कापणीचे स्टे ऑर्डर हाडपाचें आश्वासन मामलेदारान दिल्या.
गोमंतक टीव्हीन उजवाडाक हाडिल्ल्या घोड्या मार्गामुळे मरकरणे बेकायदेशीर दोंगर कापणीच्या बातमेची दखल केपेच्या मामलेदारान घेतली. रोखडेच ह्या बेकायदेशीर दोंगर कापणीचेर स्टे ऑर्डर हाडपाची हमी केपेच्या मामलेदारान दिल्या. कितलेशेच म्हयने जाले ह्या घोड्या मार्गामुळे मरकरणे रस्त्या कुशीक दोंगर कापणी चालू आशिल्ली. ह्या बेकायदेशीर दोंगर कापणीक थळाव्यांनी पुराय विरोध केल्लो आणि कागाळ लेगीत केल्ली. गोमंतक टीव्हीन आयतारा ही बातमी उजवाडाक हाडल्या उपरांत एका दिसा भितर केपेच्या मामलेदारान हाची दखल घेतल्या. ते म्हणटर मागीर थंय इलिगल हिल कटिंग आसा थंय फ्लायंग स्क्वॉड आयले आनी हो सगळो रिपोर्ट तयार केलो गोमंतक टीव्हीन कितें आनी तांणी तयार करून काल ताणें आमकां पयलीं सगळे एक्सपोज केले. एक्सपोज करतकच ते थंय पावले. फुडें ताणें कितें केलें तें आमकां आजून कळुना. तेन्ना ताणें फुडें तें सारकी फुडें व्हरपा जाय, नाजाल्यार थंय तें जर अर्देंच पाड घातलें जाल्यार ह्या गांवचें सगळें सत्यानाश जावपाचो. आमचें हें उदक हीं कुळकारां सगळीं नश्ट. तेन्ना हांव गोमंतक टीव्हीचो आनी जी कोण पळय ऑथॉरिटी आयिल्ली कोण तांकां तांचें बरें मागता कितें, पूण फुडें ताणें तें व्हरचें आनी फायनल करचें इतलोच आमचो उलो. आमी आसा केपी मामलेदाराक आनी एक इम्पॉर्टंट अपडेट म्हणल्यार की सँड एक्सट्रॅक्शन शेळवणा जे फाटली कांय दिसां पयलीं जाले तेजी खंय तरी नंतर जेन्ना कंप्लेन येयली मामलेदाराक तेणी मागीर दुसरे दीस वचून इन्स्पेक्शन केलें. इन्स्पेक्शना नंतर खंय तरी हें इल्लिगल चलता म्हणून हेची गोश्ट कुडचडें पुलीस स्टेशनाक FIR रजिस्टर जाल्ले. मागीर कांय दिसांनी आतां काल जे कॅप्टन ऑफ कोर्ट आनी कुडचडें पुलीस यांनी ते जी जाग्यार सँड एक्सट्रॅक्शन चलतालें ते जाग्यार घेवन खंय तरी एक्शन घेतली आसा. जी बोट मागीर ती पंप सक्शन पंप जे खंय तरी एटेच केल्ले तेजेर काल एक्शन जाल्लें आसा. तेणी ती मोस्टली जी पायप आसा ती कट केल्ली आसा, बोट आसा ती कट केल्ली आसा. ही मेजर एक्शन काल कोर्ट ऑफ कॅप्टन यांनी घेतलेले आसा आनी हे टायमार कुडचडें पुलीस त्या वेळार उपस्थित आशिल्ले. हांव गोमंतक टीव्ही खातीर केपेच्यान क्रिस्तानंद पेडणेकर. निरंकाल कोडार मेवण्यानूच आपल्या भावजीचो खून केल्ल्याचो धक्कादायक प्रकार उक्ताडार आयला. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण मेवणो खंय बरोच सोऱ्याच्या नशेत आशिल्लो. फोंड्या पुलिसांनी सध्या आरोपीक ताब्यात घेतला. फुडलो तपास चालू आसा. निरंकाल कोडार मेवण्यानूच आपल्या भावजीचो खून केल्ल्याचो धक्कोदायक प्रकार उक्ताडार आयला. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण दोगांय मदीं कसले तरी झगडे जाल्ले. मेवणो डेव्हिड टोपो हो बऱ्याच सोऱ्याच्या नशेंत आशिल्ल्यान ताणें आपलोच भावोजी दीपक तिर्की हाका जिवेशी मारलो. ह्या घडणुके उपरांत आरोप्यान पळ काडपाचो यत्न केलो खरो, पूण फोंड्या पुलिसांक ताका धरपाक येस आयलें. सध्या आरोपी डेव्हिड टोपो फोंड्या पुलिसांच्या ताब्यांत आसा. ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास सुरू आसा. आमी आसात कोडार हांगा आनी राती एक घटना घडली जेणे मेवण्यान आपल्या भावजीचोच खून केलो आनी कितें जालें एग्जॅक्ट आजून पर्यंत पुलिसांक खबर ना. आनी दीपक तिर्सी आनी डेव्हिड टोपो हे दोग जाण एक 2-3 म्हयने पयलीं श्रीकांत उमरे यांच्या भाटार कामाक म्हणून गेल्ले आनी काल ते दोगीच आशिल्ले. रातचे दोगीच रावताले रुमान. सो राती तेंचे भितर सोऱ्याच्या नटार कितें तरी झगडी जाली आनी डेव्हिड टोपो हेणी दीपक तिर्सी हेका मारून उडयलो. आनी घटने नंतर डेव्हिड टोपो हो थंय एक 200 मिटरार घर आशिल्लें बेहरे म्हणटा तेंगेर वचोन पुलिसांनी कोणाक तरी मारला, आपले भावजीक मारला अशें सांगून पुलिसांक कळोवचें म्हणून तेणी तांकां सांगलें आनी आपूण पळोवन गेलो. आनी पळोवन वयतना पुलिसांनी दिश्टूच ताका धरलो आनी फोंडा पुलीस स्टेशनाचे आमचे DYSP शिवराम वांयगणकर तशेंच कोळे पुलिसाचे ताबो आशिल्लो राघोबा कामत सध्या चवकशी करीत आसा आनी डेव्हिड टोपो हेका पुलिसांनी सध्या अरेस्ट केल्लो आसा. घटनेचे आजून खून कित्याक जालो हे आजून पर्यंत कळोना. चवकशी चालू आसा. बेतोडेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर स्वप्नीश च्यारी. हे आशिल्ले आवाज गोंयचो. हे बुलेटिन मेळ्ळा गोमंतकाच्या. फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.
आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.